कितले मरे इश्यू आहा पब्लीक इश्यूज. पयलो इश्यू पड म्हणटा तो आमचे कितें आहा सेल डीड्स गिफ्ट डीड्स रेजिस्टर करपा आसा. तांकां पयलो वचून एक कायदो आहा. आमचे गोवा डिवायड जाल्लें आहा, डिस्ट्रिक्ट आहा, तालुका आहा. एक सेल डीड कोतो जाय समज तूं मुगे गांवचें करपाचें माजोड्डेचें ते सेल डीडाचे बरोवपा जाय एम्बाट माजोड्डे विलेज पंचायत ऑफ माजोर्डा तालुका ऑफ साउथ स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गोवा म्हणून. आनी ते मागीर रेजिस्टर करपाक तालुका हेडक्वॉर्टर्स वचून करपाचें. माजोड्डे आहल्यार मडगांवां, कांसाले आहल्यार वास्को, बोरी आहल्यार पोंदा. दीस इज द रूल. आज सडनली ह्या गव्हर्मेंटान ती रूल चेंज केल्या आनी तुवें हुंचे वचून दीड हुंय रेजिस्टर करपा जाता. आतां माजोड्डे वचून हाल फोंड करपा जाता और वास्को करपा जाता. थोडे वर्स फाटीं ओल्ड डीड ऑफ सक्सेशन फळें आहलें ती हुंय चलताली. कोण वचून कॅपिंग कोतालो, कोण वचून काणकोण कोतालो आनी जोण एकले सोदून गेले मेळनाहली. मागीर गव्हर्मेंटान लॉ चेंज केलो. हें सक्सेशन आनी स्पेशल नोटीस एक्ट येयले तेन्ना आतां एक्झिक्युटेडान गेलो रेजिडन्सा थिंगा करूं जाय. हाल्यार माजोड राजान वचून काणकोण करपा जायना. हें कित्याक करपाक पयलीं सद्याक रेकॉर्ड तालुका रेकॉर्ड त्या तालुक्यांत मेळपा जाय. नाव दीस इज नथींग बट अ फ्रॉड. हें पड प्रॉपर्टी फ्रॉड चलताय ती फ्रॉड करपा जाय म्हणून हें चेंज केलां. मुगे डिमांड आहा की इमिजिएटली that every taluka sale deed must be registered in that taluka alone. फाल्यां तरी हांव सोदपा वयता कोणें सेल डीड केलो म्हणून. सब रजिस्टर ऑफिसान डे बूक म्हण आसता. त्या डे बुकाचो वाचत कोटा आयज दिसाक कोणें सेल डीड केलें ती. सो हांव कितें कोत्ता हांव माजोड्डेचो गांवांत हांव मुगे सेल डीड जातलें मडगांव म्हणून मडगांव चॅक कोत्ता. आतां तूं आनी कोणें केलें कोणें फोंडें केलें फोंडें चॅक करूंक पडलें, मुरगांव चॅक करूंक पडलें, वास्को माजोड मडगांव चॅक करपा पडलें. आमी चॅक करपाक वताले सगळ्याक. म्हाका समज कित्याक लागून हें केलें तें. The purpose is oblique is ulterior motive. हें लोकांक नाडपा केलां. हें हो सरकार पळय आहा थिंगा फकत धंदो लोकांक नाडपाचो आनी कायदो आहा तो आपणाक गुंडायक जाय ते फायद्या करपाचो. 39 बी केलां लोक झगटाय तें बी केलां हें आनी केलां आनी पीपल आर नॉट रिएक्टिंग. हें इट्स अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन. म्हाका दिसता लोकांनी हेजेर मोठो आवाज करपा जाय. दोतोर तुम्ही